सांग्यार बामणसोय पुलाची अवतिकाय जाल्ली आसा। या फाटभुंयेर सांग्यावयल्या काँग्रेस ब्लॉक कमिटीन भौशीक बांदकाम खात्याक निवेदन भेटयले। प्रवासांची गैरसोय आनी सुरक्षेचो हुस्को दाखोवन 15 दिसां भितर या पुलाची दुरुस्ती करची अशी मागणी या निवेदनान केला। रस्त्यार वचपाक वचो मेळना आमची। पुला एक खोणकूल पडले त्रास जाता तुमकां? सामके अशी त्रास पळय आतां कशी कट मारीत येयले आरे कमरा बेल घालून भोंवचें पडटा। सारकें येवपा मेळना हे पळय सामकें। आनी खंय तर कट मारले आनी सायडीक गेले जाल्यार तुमी डायरेक्ट पुला पडपाक शकता। हे न्हू हे पळय आतां हे सायडच्यान कट मारून अशें येयली। आतां हो प्रॉब्लेम कितले दीस जाले हो अशें जाता? कितले दीस जाले कोण काल बसून म्हणून गेले हेवटेच्यान हे कोणे बाडा पळयना कित्याक काय म्हणून। म्हणून ह्या बाबत तुमी कोणाक अशें सांगलेलें बीन कितें? कोणा सांगना कोण आतां तुमी दिश्ट पडल्या म्हणून तुमी विचारला ना रे आमकां आनी हांगा आनी कोण पळयता गडगड घालीत वचपाची। वसो तर जाय घर पावल्या पूर्ण। कितें डिमांड आसा? डिमांड मातशी बेगीनू कोणे हे कितें घालची म्हणून पुलाया। खंय तरी आयज तुमी डिपार्टमेंटा मेमोरंडम म्हणून दिला, कितें म्हणून एक्झॅक्ट इश्यू? एक्चुअली आमी आतां दोनी मेळोन दिल्या आनी डिपार्टमेंटा मेमोरंडम दिला की हो जो लोंदोल्याचो ब्रीज आसा तेजी सरफेस सगळी डॅमेज जाल्ली आसा। टू व्हिलर घेवन वचपाक पॉसिबिलिटीच ना आनी तशेंच हे रोडा प्रोटेक्शन वॉल जाय आसली ती खंयच ना। आतां रातची कोण येयलो जाल्यार डायरेक्ट सकयल पडपाचो अशी हे प्रॉब्लेम आसा। म्हणजे हेजे बद्दल आमी तांकां रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा। जर तर ते 15 दिसान तर हें काम करना जाल्यार आमी गांवचे लोक हांगा येवन ते काम रिपेर करून घेतले। आतां हो प्रॉब्लेम जाल्यार कितलेशे दीस जाले आतां सध्या? ह्या पयलींच्यान असोच प्रॉब्लेम आसा। रोडाची पावस पडले तेन्ना रोड तसोच ह्या ब्रिजाची सरफेस तशी आसा। खंय तरी सरकार हेजेर गांभीर्यान लक्ष घेवपाचें सोदना ना सरकार कितें आसा फकत भाशणां करता पूण हे जे बारीक बारीक इश्यू आसा हे कोणी पळोवपाचे? आतां जेई आसा हेंच्यान पळोवपाक जाय की रोडा बाबा खंय प्रॉब्लेम आसा ना। आमी वचत रिप्रेझेंटेशन दितना मागीर ते इंजिनियर येवन पळयतले अशें जावपाक शकना। तेंची जबाबदारी आसा, एकावंटेबिलिटी आसा तेंची की आतां फाल्यां सकाळीं एक जर तर प्रोटेक्शन वॉल ना आनी कोण पडलो जाल्यार कोण जबाबदार? मागीर कितें इन्सिडंट जावन मागीर एक्शन करून काय फायदो ना। गेल्ले रिगार्डींग हे ब्रीज आमचे आंबोलीचो ब्रीज जो आसा त्या ब्रिजाचे सर्फेस जी आसा ती सगळी पेड्यार जाल्ली आसा आनी हेका लागून आमी ताका एक मेमोरंडम सबमीट केल्लें आसा आनी आमी ताका आमची ही आसा ताका आमी पर्सनली मेळोन ताका आमी सगळी हे गोश्टी ताजे मुखार हाडलेली आसा। हांवें ताका सगळें सांगलां आनी ही जी परिस्थिती आसा आयज पळयल्यार खूब डेंजरस आसा। तारेपंड्यार एक असो जेन्ना ब्रिजाची परिस्थिती अशीच आसली तशी आसतना थंय एक इन्सिडेंट घडलो, 3 लोकांची जीव गेलो आनी जीव घेतकच मागीर आमचे प्रशासन जे आसा ते जागे जालें आनी थंयसर एक मातशी बॅरिकेड घालपाची घातली। पूण हे डिपार्टमेंट आसा हो जो सरकार आसा ते लोक मरतगच काम करता काय कितें हो एक प्रश्न हांवें सांग्याच्या लोकांक पडलेलो आसा। आमच्या सांगेचो जो आमदार आसा सुभाष फळदेसाय हो आपले हितून डेव्हलपमेंटाचे कितले तरी हजारांनी कोटीचे जे आपण दाखयता डेव्हलपमेंट सांग्यार केला हो पयसो म्हणटा हो पयसो हितून येयना काय कितें? हे डेव्हलपमेंट हितून ना काय कितें?